चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो, आयच्या माणकां मोतयां कार्यावळींक तुमकां समजत्यांक माय मोगाचो आनी उर्बी वरीत येवकार. फाटल्या विकाक तुमकां हांवें एक एपिसोड दाखयलो आनी तो तुमी पळयलो. परत एक फावट हांव तुमच्या मुखार आयलां त्याच कलाकारांक घेवन, कारण जेन्ना आमी पळयतात की खंयच्याय एका नव्या कलाकाराक ताचे लागीं इंटरव्यू करूंक वचत जाल्यार थोडी फावटी उतरां आसनात. तो एकूच उतराचो म्हणजे आपल्या विचार परगट करता. पूण हांगा आमी पळयता आसतना कितें तरी एक वेगळें आमकां दिसून आयलां, जें तांच्या तोंडांतल्यान थोडी फावटी भायर सरलां की आमी प्रोफेशनल कशीं वावुरलीं. म्हणटच जें कॉमर्शियल जें कितें आसा, पयशां पासत दुडवां पासत जें कितें करतात ताचे परस ताणें कितें तरी वेगळें करून दाखयलां. तेच पासत हांवें चिंतलें की तांचे पासत आनिकूय एक एपिसोड करून परत तांचे विचार तुमचे मेरेन हाडूंक. तर तुमकां समजता माय मोगाचो येवकार. तियात्रांतले थोडे धाकटे क्लीप हांव तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता आसतनाच आनीक 2 कलाकारां म्हजे बरोबर आसात. ह्या तियात्रांत आमकां चडशीं फिमेल कॅरेक्टर्स आमकां दिश्टी पडल्यात. बाय, तुजें नांव? स्टागल. आनी तूं? ट्रेसी डायस. तुमकां कसल्यो भुमिका मेवल्यो? म्हाका आमगे मेन रोल जें आहलें प्रिंसी तेगे फ्रेंडागे रोल म्हाका मेळ्ळो. आनी तूं? हय, हांवूय प्रिंसीगे फ्रेंड आसलोलें. तर म्हणजे तुमी कॉलेजीक भेटलीं आनी ताच्या उपरांत तुमची इश्टागत जाली. ह्या हितून जायते तियात्र न्हेसलां? ना, हो मुगे फर्स्ट टायम हांवें हो तियात्र केला. हेच्या पयलीं फकत गांवां जे स्किट्स जाताल्यो तितूंत हांवें पार्टिसिपेट केलां आनी स्कुलां बी केन्ना जाता तातूंत केलां. बट फर्स्ट टायम ऑन अ बीग स्टेज हांवें फर्स्ट टायम परफॉर्म केलां. म्हणटच तूं गांवांत जे तियात्र जाता ते पळोवंक वेतालें? ना, तियात्र बी हांव केन्ना चोवपाक वचनासलें. पूण म्हाका तियात्र म्हळ्यार अशें करून दिसतालें की वो बोरींग असो. पूण जेदोन हांवें हो तियात्र केलो म्हाका अशें दिसपाक लागलें तियात्र म्हळ्यार खरें लायक इंट्रस्टींग असो. आनी म्हाका अशें करून बरी हॅप्पीनेस दिसताली की हांवें फर्स्ट टायम तियात्रां पार्टिसिपेट केलें. आमगे तियात्र बी बरो जालो आनी तियात्र म्हळ्यार म्हाका कितें अशें बी म्हूण तें कळ्ळें. म्हणजे तियात्राची जायती सजमणी तुका मेवल्या. तुका? हय, हांवें केन्ना एक्ट केलो ना लायफान, फर्स्ट टायम केला. सो आनी तियात्रूय केन्ना चोवपाक गेलें ना. म्हाका तियात्रां मातशें पासून इंट्रस्ट नासलोलो. मीन्स मुगे फॅमिली सगळीं वयतालीं बट हांव केन्ना गेलें ना. सो आतां तियात्रां एक्ट केलें म्हणटरी आतां बरें दिसता वचपाक चोवपाक दिसता आनी मुखार फ्युचरान तियात्र. पूण फाटल्या दिसांनी केन्ना तरी तुवें तियात्र पळयला? ना, हांवें केन्ना तियात्र चोयलें. म्हाका इंट्रस्ट नासलोलो. सो आतां आमगे तियात्र जालें म्हणटरी हांव चोवपाक गेल्लें आनी आसलो तें. कितें दिश्टी पडलो? मीन्स जाय डिफरन्स आसलोल्यो. मीन्स इवन सावंडा हितून आनी एक तियात्रां तो मनीस मेल म्हूण दाखयलोलो बट आनी विंडो एस केलोलो. त्या विंडोंतल्यान तो मूव जाता तो दिश्टी पडटालो. मीन्स डेड बॉडी मूव जाता अशें दाखयलोलें. आनी इवन कितें हाडूं जाय जाल्यार तेंगे त्या तियात्रांतू मनशां स्टेजी वयल्यान सकयल देंवोन येवन तशें करून वयतालीं मुखायल्यान चोय. म्हणजे ऑडियन्सांक? हय, ऑडियन्सांतल्यान वचोन वयर वयतालीं पोत्तून. आनीक कितें ऑब्जर्व केलां? आनी तें प्रॉम्प्टींग मीन्स ते कितें फाटल्यान कितें सांगू प्रॉम्प्ट कोता तें स्टेजीचेर सगळें आयको येतालें लोकांक क्लियरली. ऑडियन्सांक? हय, ऑडियन्सांक आयको येतालें. आनी इवन सॉंग तेंगे ऑफ बीट वयतालीं जायत जाणालीं. बाय, तुका आतां तियात्राचो मोग लागला. तियात्र तुका खरेंच तुज्या जिवितांत तुवें आनीक तियात्र करचें अशें तुका दिसलां? डेफिनेटली कोतोलें आनी तियात्र, कित्याक म्हाका भरपूर इंट्रस्ट येयलें आमगे तियात्र ज्या भशेन जाला, स्क्रिप्ट आनी सगलें लायक आमकां ज्या भशेन गायडन्स मेळ्ळां हांव खरें आनी तियात्र मुखार कोतोलें. पूण हो तियात्र तुमचो तियात्र जाल्या उपरांत तुवें दुसऱ्यांचे तियात्र केन्ना तरी पळयल्यात काय तूं फकत एकूच तियात्र नाचून आपण तियात्र जाणा? ना, आमगे तियात्र फर्स्ट जाल्लो तो जाल म्हणटरी हांव चोवपाक गेल्लें तियात्र. पूण म्हाका कांय स्पेशल लागोना ज्या भशेन आमगे तियात्र जाल्लो. पूण म्हाका अशें दिसलें आमगे तियात्रान निग्लेक्ट अशें केलें.
पूण जे दुसरे तियात्र आहलोले तांकां आनी इम्पॉर्टन्स दिलें अशें जें म्हाका दिसलें की तेंगे तियात्र कांय नासलें लायक लायटींग सारकें ना ब्लॅकआवट जालें म्हणची चलोन वयताय ऑडियन्स आसतना तियात्र चालू आसतना चलोन वयताय आमच्या मुखायल्यान कांत प्रॉम्प्टींग आहलें कांत सारकें नासलें आमगे कांत पासून कितू बरें आहलें लायक म्हाका अशें दिसलें आमचे बरें इनजस्टीस जालो. तूं कित्या वयल्यान दुसऱ्याच्यो चुको काडूंक शकता कित्या वयल्यान? तेंगे डिरेक्शन सारकें नासलें तेंगे फुटवर्क आनी लायक ती सगळीं ती एकमुका ब्लॉक कोतालीं आनी तेंगे प्रॉम्प्टींग पासून नासलें सगळें आयकों येतालें फाटल्यान आमी बसलो आहलें थिंगसोच आयकों येतालें सगळें. म्हाका अशें दिसलें आमगे तियात्र ज्या भशेन जाला दुसऱ्यांगे तियात्र जालना आनी हांव एक तियात्राक गेल्लें फाटीं आमगे तियात्र जाल म्हणटी जालो तो तियात्र म्हाका साम न्हीद येवपा लागली तेंगे कांत बरें नासलें तेंगे इतू बोरींग लायक कास्ट आनी एक तियात्रां एक बायल 60 वर्सांची आनी अशी दिसताली आनी मेन लीड जो आहलो तो 28 इयर्सांचो दिसतालो लायक तेश कोन्न सारकें तेम कास्ट हेंच करूं ना कॅरेक्टरायजेशन सारकें जावं ना तेंगेलें आनी म्हाका लायक जावं ना बिलकूल कांयच लायक तेंगे ऑर तियात्रां नांव सामकें इतू लायक स्ट्रॉंग आहलीं म्हाका दिसलें हेमगे तियात्र साम बरो आसतलो चोवपा या बट चोवपा गेल्यार सामकें फिकाय अशें सगळें त्या तेम टायटल जी दिल्ली ती तेंचे तेम हें जावं ना लायक तेम जस्टीस दिल ना. म्हणजे बाय ट्रेसी हें तुमी कित्या वयल्यान सांगूंक सोदतात की तुमी तियात्राचें जायतें कितें जाणात? तियात्र आम करपाक गेल्ले दोना आमी सांगलोलें अशें करून मायकाको बोगलें नसना काय म्हूण आनी तियात्रांय चोयलां ती मायकाको क्लोज वयताली आनी लोकां आपणाकू ब्लॉक कोताली तेंगे फेस दिसती पण आसलोलें आनी इवन आमी सांगलोलें तुम ऑडियन्स मॅटर जायन म्हूण तुमगे ऑडियन्स तुम चोपायल्या न्हू सो तुमगे हितून उलोवपाचें पूण तियात्रां ती ऑडियन्सां सांगूंक सोदतालीं मिन्स इवन डायलॉग मात तेदो पासून तुम समजोलें तुम कळ्ळें तेशें कोन्न म्हणटालीं ऑडियन्सां आनी इवन आमी सांगलोलें आतां दुसरी डायलॉग मारता तुम रिएक्शन दिवपा जाय तेका मिन्स ती कितें कोन्न उलयताय तेचेर बट तियात्रां तो एक डायलॉग मारतालो आनी दुसरो आसता सायडीन ओगो म्हळ्यार ओगो रावतालो कांय रिएक्शनूय दिनासलोलो मिन्स कांय कॅरू ना अशें तो कितें चल्लो तें. हय म्हणटच म्हाका ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्सा मुखार तुजो खंयचो तरी तुज्या आवडीचो डायलॉग. एक उपाय आसा आमच्यान सगल्यांनी पोर्तुगेज पासपोर्ट करून UK वचून बिंदास जिवीत सारूंक येता. वा तर बाय स्टागल तुजो एक डायलॉग. मुगे रोल जो आहलोलो तो कायंड ऑफ डिप्रेस्ड टायप आहलो सो ह्या दिसांनी घरांत रावन हांवें आख्यो वोंटी पिताल्यो एक ल्हान भुरगें कशें हांव जालें त्या 4 वोंटी मोदें म्हाका बोंदकोणींत आसलोल्या भशेन दिसलें. सकाळ जाली उठ चाव पी चपाटी खा दोनपार जाली शीत कोडी रातच्या जेवणा आदीं आयमोरी आनी उपरांत तेर्स कोमेस जालो रे जालो म्हाका जांबयो येवंक सुरू जातात आनी सगळे दोळे लोकतात. म्हजें आनी एक वोट त्या घरांत सारूंक जायना आख्खेंच घर खावंक येता. वा 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 आमी पळयला म्हणजे हांवें तो तियात्र पळयला आनी ह्या तियात्रांत तुमी कांताराय म्हटल्यान ह्या आदी तुवें केन्ना तरी कांतार म्हटलां काय हे पयलेंच? ना तशें करून केन्ना म्हणना पयलें हें फर्स्ट टायम. तूं म्हणटालें? ना फर्स्ट टायम. म्हणटच आमी तुमचो एक क्लिप लोकांक दाखोवया. तुका कांयच दिसना? सो ब्युटिफुल कॉलेज लायफ.
एक फावटी सुरू जालो काय ताचो शेवट जाताच. तियात्राचो ओपनिंग बरो जालो की एंडिंगूय बरें जाता. सगळे पड्डे बरे भाशेन वतात, कांतारां बरे भाशेन जातात. तर आतां ह्या खिणांत म्हजे बरोबर आनीक एक कलाकार आसा म्हणटच ताच्याय लागच्यान ताचो एक्सपिरियन्स, ताचो अनुभव आमी आयकून घेवया. बाय, तुजें नांव? स्टेफी रॉड्रिगीस. ह्या तियात्रांत तुवें कसली भुमिका केल्या? स्टेज मॅनेजमेंट. स्टेज मॅनेजमेंट म्हणटच आमच्या ऑडियन्सांक दुबाव पडलो आसतलो की एक कॉम्पिटिशनाचो तियात्र आनी एक अस्तोरी स्टेज मॅनेजमेंट करता. म्हणटच स्टेज मॅनेजमेंट म्हणचें कितें? लायक तेंगे प्रॉप्स तेंका टायम टू टायम दिवप, मागीर सिंगर्सां तेंकां सांगपाचें म्हळ्यार रेडी रावपाक केन्ना येवपाचें तें, मागीर तेंकां सांगप तेंगे प्रॉप्स, मागीर चोवपाचें सगळें तेंक प्रॉप्स जाय ते आहा वो नाय तेंकां दिवपाचें, तेंकां रेडी दवरपा सगळें. म्हणजे कलाकारांकूय रेडी? कलाकारांक रेडी दवरप, तेंगे सांगपाचें सिंगिंगा कोण आहाय वो मागीर तेजे फाटल्यान कोण आहा येवपाचो पड्ड्यार, तेंकां सगळ्यांक रेडी दवरपाचें. आनी पड्ड्यांचो मॅनेजमेंट, पड्डो केन्ना कितें? हय, तें बी सगळें. म्हणटच ह्या तियात्रांत कितें तरी तुका कुस्तार पडलें जावं त्रास पडले अशें कितें? त्रास असले ना न्हू, पूण म्हाकाय एक सायडीन शिकपा मेळ्ळें न्ही ते स्टेज मॅनेजमेंट. सद्दां आमी आयकता की स्टेज मॅनेजमेंट चेडो करता वो आनी कोण आसता. सो फर्स्ट टायम एक चेडूं जावन हांवें स्टेज मॅनेजमेंट केलें, सो म्हाकाय बी बरें दिसलें. चेडवाच्यांनी कितें तरी करपा जाता, चेडूच केन्ना फाटीं ना अशें. आनीक एक नविदाद खूब बरें दिसलें, कारण तूं जे भाशेन सांगता, जी उमेद, जी उर्बा तूं दाखयता. आतां फकत तुवें तुजोच तियात्र पळयला, ताचेंच मॅनेजमेंट पळयला, तुवें दुसऱ्यांचे तियात्र पळयल्यात? हय, दुसऱ्याच्या तियात्रांक गेल्लें हांवें पळयल्या. आमचे तियात्र सोडून दुसरे तियात्र पळयला की तेंगे स्टेज मॅनेजमेंट पड्डे रॉंग येताले. आतां ब्लॅकआवट हें जालें म्हणटरी फर्स्ट देंवोवपाचो, मागीर ती थिंगा घुस्पातालीं, एक देंवयलो मागीर परत दुसरो वयर काडटालीं. तशें तेंगे जायत मिस्टेक्स जाले. इवन तो एक सिनान तेंगे हें आसलो, पोस्टर आसलेलो, तो पोस्टर तें काडूंकू ना, तो तेजो सेकेंड सिनान बी तो थिंगा आसलो. म्हणजे एक फ्लॅशबॅक सीन आसली, म्हाकाय उगडास आयलो. हय, फ्लॅशबॅक सीन आसली, फ्लॅशबॅक दाखयता तें आदलें, हय, हय. आनीक आदीं तो पोस्टर आशिल्लो थिंगा आशिल्लो, तो काडूं ना तेमी. इफ सपोज फ्लॅशबॅकान आतां तो पोस्टर बी काडपा जाय आसलो, तो थिंगा आशिल्लो. सो ती तेंगे एक मिस्टेक आशिल्ली. आनी इवन सम तेंगे प्रॉप्स बी यूज केले, सो ते थिंगा आसले, ते सीन जाले म्हणटरी तेमी ते प्रॉप्स काडूंक बी ना. सो ती तेंगे अशें करून मिस्टेक्स आसल्यो जाय तितून. आनी इवन दो तेंगे प्रॉम्प्टींग जातालें सिनान, आयकूं येतालें ऑडियन्सान अशें बसता तें प्रॉम्प्टींग जातालें, तें वॉकिंग कोत्ता ते सायडींतल्यान बॅक पड्ड्यांतल्यान दिसती पडटालें ते हितून म्हणजे फुडलो सीन चलता आसतना फाटल्यान कोण बस करून चलता ते बी अशें करून दिसतालें. म्हणटच तुवें बरीच बारीकसाण केल्या. आनीक ह्या हितूंतल्यान तुज्या अदमासान आमी जायते लागीं भासाभास केल्या की ते म्हणटात आमचो तियात्र बरो जाला. तुमच्या तियात्राक कांतारांक पासून प्रॉम्प्टींग नासलें? ना, आमच्या एकूय सीन जाला, एकूय कांत जाला, वो डायलॉग सो सिंगींग एकूय प्रॉम्प्टींग ना. खरेंच हांव कोणाक सांगचो ना, खरेंच प्रॉम्प्टींग नासलें? प्रॉम्प्टींग ना, कोणाकूय एक सुद्दां वर्ड सुद्दां प्रॉम्प्ट करूं ना. स्क्रिप्ट घेवन कोण नासलो? मिन्स हांव पळयतालें पूण प्रॉम्प्टींग कोणाकूच करूं ना. ओके ओके. सो जस्ट फॉर माय रेफरन्स स्क्रिप्ट म्हाज्या लागीं आशिल्ली पूण प्रॉम्प्टींग करूं ना. तुज्या कलाकारांनी एज अ स्टेज मॅनेजर तुज्या कलाकारांनी तुजो तियात्र केला, ताचेर तूं खुशाल आसा? हय. खंयच्या समाजाची खबर करता तूं? तोंडार फुलां मारून फाटल्यान सुरी तोपता त्या समाजाची? खंयचो समाज? सोशल मिडियाचेर दुसऱ्याचें नांव इबाडून आपण श्रेष्ठ म्हूण समजता त्या समाजाची? खंयचो समाज? उजक नासलेले कादर करचे सुवातेर वयल्यान पेटराक रगयता त्या समाजाची? तुटली पेटवा त्या समाजाक. जेन्ना जेन्ना नवे कलाकारां बरोबर हांव इंटरव्यू करता तेन्ना म्हाका जायत्यो कितें आडखळी येतात, कारण तांच्या लागच्यान फावो तें आमकां मेळना. पूण आतां उलयता आसतना आमकां जायतें कितें इन्फॉर्मेशन खरेंच तांणी काळजा मनान हो तियात्र आपणायला. आनीक आयचे तरणे पिडीन तियात्र आपणावप ही एक तियात्र मळावेली वेगळी क्रांती, आनीक ही आमकां आयच्या ह्या एपिसोडांतल्यान दिश्टी पडटा. आतां ह्या खिणांत म्हजे बरोबर आनीक एक ह्या तियात्रांतलो कलाकार आसा. तुजें नांव? म्हजें नांव लुसियानो बरेटुसो. लुसियानो बाब, ह्या तियात्रांत तुवें कसली भुमिका केल्या? हांव प्रिन्सीचो इश्ट जो ड्रग्स बा हें सगळें घेता
आनी ताका वायट संगती हे सगळे हितून हाडटा. हो म्हजो रोल आनी ह्या रोलाक हांव खूब वावरला. म्हणजे हांव एक्चुली केन्ना हांवें करूंक ना असले कामां, पूण म्हाका दिसता लायक आमचे हे जनरेशन आहा आमचें तें खूब वायट संगतींत पडलां. आनी ड्रग्स जावं वा त्यो सिगरेट जावं हे सगल्यो वायट वस्तू आनी वायट संगतींत पडोवन हे सगळें आमचें जनरेशन पिड्यार जाता. आनी हेच आमी आमच्या ऑडियन्सा मुखार हाडपाक प्रयत्न केला. म्हणटच तूं पयलेच फावटी तियात्रान न्हेसला? होय सर, हे म्हजें पयली फावटी. हांवें धाकटे हांगा थंगा म्हणजे वाड्यार जावं खूंय इस्कलांक जावं पार्ट घेतला, पूण ते सगळे धाकटे रोल, म्हणजे सारके चड व्हडले नासले. ह्या तियात्रा एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हांव पयले फावटी केला. आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की हांवें जायते बरे वस्तू शिकला. आनी म्हाका खूब बरें दिसलें आमचें डायरेक्शनान सारकें आहलें, आमचे रायटर ताचे रायटींग आनी जी स्टोरी आमी फॉलो केल्ली ती वन ऑफ द बेस्ट. आनी म्हाका दिसता आमचे हो तियात्र एक्चुली कॉम्पिटिशनाक आहलो. तो कॉम्पिटिशना रिजल्ट पळोवन हांव सारको पिसो कसो जालो. म्हणजे आमी आमचें बेस्ट दिलें आनी आमकां तें रिजल्ट लायक जावंक ना ते भाशेन. ह्या तियात्रांचो खंयचो एक डायलॉग तुका उगडास आसतलो? हे प्रिन्सी, यू लूक स्वीट 16 आ. हे कपड्यांनी तूं एकदम सुंदर. म्हणटच तूं प्रिन्सीची तोखणाय करता. आतां ह्या तियात्रा उद्देशी लोकां कडल्यान तुका कितें आयकूंक आयलां? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव म्हज्या घरांतल्यान स्टार्ट करपाक सोदतां. म्हजे मामी डॅडी आयिल्लीं तियात्राक आनी तेणी सांगलां म्हाका की तियात्र बरो आहलो. आनी जावं ते एक्टिंगाक वो आनी कित्याक जावं आमचें सगळें प्रोफेशनल वे, लायक आमी खूंय हिंगा थिंगा भायर सरूंक ना कॅरेक्टराच्या आमच्या. आनी आमचे फाटल्या वाटेन कांय प्रॉम्प्टींग नासलें. आमकां डायरेक्टरान पयलीं सांगलेलें की प्रॉम्प्टींग कांयच नासतलें. सो ते भाशेन आहलें, आमच्या फाटल्यान प्रॉम्प्टींग नासलें. आमी आमचें जाता ते भाशेन डिसिप्लीन सांबाळ्ळें. आनी आमकां खंयचे वाटेन फाटल्यान ना जावं आनी कितें जावं कांय आडकोट नासली तियात्राक. ओके, खूब बरें दिसता. कित्याक हांवें सुरवातीकूच म्हटलां की एक हो ग्रूप जो परफॉर्म जालो तो एक प्रोफेशनल वेन परफॉर्म जालो. खरेंच तांच्या तोंडांतल्यान जीं उतरां भायर सरतात तीं एक वेगळे तरेचीं उतरां, जीं उतरां आमकां सोंपेपणी खंयच्याच कलाकाराच्या तोंडांतल्यान आयकूंक मेळनात. तर दुसऱ्यांचेय तुवें तियात्र पळयल्यात? होय, आमचें पयलो तियात्र आहलो, तेका लागून आमकां दुसऱ्या तियात्रा वचोन तांचो तियात्र पळोवपाक एक हें एडवांटेज कशी मेळ्ळी. बाय, तुजें नांव? स्टेस्ली फेर्नांडीस. स्टेस्ली, ह्या तियात्रान तुवें कसली भुमिका केल्या? हांवें एक कांतार म्हणला. कांतार म्हणला? म्हणटच ह्या आदीं तूं कांतार म्हणटालें केन्ना तरी? हय, इस्कला प्रोग्रामा बी हांव पार्ट घेतालें. तियात्रान न्हू? ना, तियात्रान फर्स्ट टायम. कसलें कांतार म्हणलें? गोंयचेर म्हणलें. गोंयचेर? उगडास आसा? एक वास कोरस. सोबीत सुंदर आमचें गोंय, झाडां माडांनी भरलोलें, पाचव्या पाचव्या त्या रंगाचें फुलां फळांनी नेटवयलें, खंयच्या धर्माचो तो लोक जावं, हिंदू क्रिस्तांव वा मुसलमान. तुका तियात्रिस्ट जावंक जाय? हय? हय. म्हणटच आनीक तियात्रांनी दुसऱ्या चान्स पडलो जाल्यार तूं? हय, करतलें. हांव तुका खेरीतपणी व्हड आनी व्हड यश येता आनी अशेंच तूं तियात्रांनी वचोंक आनी तियात्रांनी तुजें नांव वयर काडूंक. थँक्यू. हांव तुमकां सांगतालो की ह्या पंगडा लागीं हांवें भासाभास केली आनी तांचे विचार हांवें तुमच्या मेरेन हाडले. म्हणटच परत एक फावट तांच्या लागच्यान आमी खरेंच जाणून घेवया की तुमच्या तियात्राचें नांव? हो तियात्र खरेंच बरो जाला?
तुमी हो तियात्र प्रोफेशनल म्हणटात, तुमच्या जायत्याच्या तोंडांतल्यान एक प्रोफेशनल हें उतर भायर सरलें. प्रोफेशनल म्हणजे कितें? तुमी तुमकां कित्या वयल्यान प्रोफेशनल म्हणटात? आमकां ज्या भाशेन ट्रेनींग दिलां आमकां एक अंडरस्टँडींग आहा की तियात्र कितकोन जावपा जाय तो. आमकां सगळें जें इनवॉल्व जाता तियात्रांत तेजे वयल्यान आमकां म्हायती दिल्या. लायक स्टेज सेटअप कितकोन आसपा जायो, मागीर लायटींग कितकोन आसपा जाय, सॉंग्स कितकोन आसपा जाय, कितकोन म्हणपा जाय, मागीर एक्टींग तुगे कॅरेक्टर कितकोन तुवें पोर्ट्रे करपा जायो तो, मागीर तुगे इवन वॉकींग कितकोन आसपा जाय तियात्राचेर तो एंगल बी तो सगळो आमकां हें सगळें शिकोवन आमकां दिसता की लायक त्या लेवलाचेर आहा यश प्रोफेशनल. म्हणजे कमर्शियल तियात्र पळयता तेन्ना ह्या कमर्शियल तियात्रांत हें तुमकां दिसना? ना तितू दिसोन येना कित्याक चलना. लायक चडशे चोवपाक गेल्यार कमर्शियल दितात कॉमेडी पासून कोत्ताय न्हू ती तेंगे लायक ओदोद वल्गॅरिटी बी यूज जाता. लायक उतर आहाय ती मातशें वल्गर आसताय आनी इवन ते न्हेसताय ते चोय ओदोद जाण लायक हाफू न्हेसोन येताय. सो म्हाका दिसता इवन लायक फूल तूं हांगा घान हें केलें जाल्यार तुगे नॅचरली कॉमेडी पासून जावपाक शकता. आतांच जो हांवें प्रश्न केला तोच प्रश्न तुका. तुमी आपल्याक प्रोफेशनल म्हणटात हें कित्या वयल्यान? आमगे प्रोफेशनल आतां मुगे कॉमेडी रोल आसतना एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आसता आनीक तितू त्या रोला इनवॉल्व जावप इम्पॉर्टंट आसता. एन अदर थिंग ते दुसरे कोण डायलॉग म्हणटा जाल्यार तांकां रिएक्ट करप आसता, ना की आमी ऑडियन्साचो आनी दुसरे आमगे डायलॉग मुखायलो उगडास करप तेसोलें बी ना. सो टोटली त्या तियात्रा इनवॉल्व आसप वेरी इम्पॉर्टंट. एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट, मुवमेंट इम्पॉर्टंट आनीक वॉयस टोन पासून बोवाड मारपाक गरज ना कॉमेडी म्हणटरी. सो तो टोन पासून मेंटेन करपाचो आनी स्क्रिप्ट फॉलो करप वेरी इम्पॉर्टंट. आमी केन्नाय कॉमेडी हितू आमकां मोती मारल्या कितें म्हणटाय सो ती स्क्रिप्टां आसूं जाय. आनीक हो तियात्र तुमी सादर केला, हो तियात्र ह्या तियात्राचो काळ कितें? हो तियात्र ही आख्खी स्टोरी आहा ती 7 दिसां भितर आख्खे 7 डेजां भितर आमी प्रेजेंट केला. सो ते सस्पेन्स थ्रिलर एवरी पड्ड्याक आमी एक दीस आख्खे पड्ड्यान दाखयला. ओन्ली इंटरवला पयले आमगे चवथो आनी 5वो पड्डो एक दिसाचो फकत थिंगा मातशें इंटरवल पडला. सो एक दीस आहा तो आमी एक पड्ड्या भितर अशें करून दाखयला आख्खें सीन. 7 दिसां भितर तो आख्खी स्टोरी आहा कवर अप जाता. ही स्टोरी बेजीक कित्याचेर आसली? स्टोरी मेन म्हणटा ते भुरग्याचेर आनी प्रिंसीचेर तेजेर अरावंड आहली आनीक टायटल आमगेलें रोडणें. सो आमी ते भुरग्याचेर मोस्ट स्ट्रेस ऑन आहले. सो सस्पेन्स चोड ते भुरग्याचेरूय येतालें कितें भुरगें कोण आहलें. सो एवरी पड्ड्या आमकां डिफरंट क्वेश्चन येताले. सो जीं कोण आतां तियात्रां येयलोलीं ऑडियन्स पासून ती मन कोण येयलोलीं की अर्द तियात्र चोयतलीं आनी वयतलीं पूण ना सस्पेन्स हितू बेस्ट आहलोलें की ती एंड पासून रावली आख्खे तियात्र. तुजें नांव? मेहन फेर्नांडीस. ह्या तियात्रांत तुवें कसली भुमिका केल्या? ह्या तियात्रांत रोडण्या तियात्रांत हांवें भुमिका केल्या ती एक पुलीस इन्स्पेक्टराची. म्हणटच ह्या आदीं तूं तियात्रांनी न्हेसतालो? हय हांव न्हेसतालो. हेज्या पयलीं हांव एक तियात्रान न्हेसला पूण म्हाका त्या तियात्रांत तितलें अनुभव मेळूं ना आनी मेन म्हणल्यार म्हाका ते भाशेन डायरेक्शन मेळूं ना. पूण ह्या तियात्रांत जेन्ना हांव न्हेसलो म्हाका डायरेक्शन जावं म्हाका तें म्हणजे लायक बॉडी लँग्वेज मेन म्हणल्यार वॉयस मॉड्युलेशन सगळें म्हाका डायरेक्शना प्रमाणें म्हाका मेळ्ळें आनी हांवें म्हजें जाता तितलें हार्डवर्क दिवन हांवें तें म्हजें जाता ते भशेन बरें केलें. आनीक आतां होच तियात्र तूं न्हेसोन ओगीच रावला काय आनीकूय तूं तियात्र न्हेसपाचो आसा? हय आतां हांव आनीक तियात्र न्हेसपाचो आसा. मेन म्हणल्यार म्हाका आनीक तियात्राची ऑफरूय येयलो आसा. तितूंकूय हांव प्रॅक्टिसेक वयतां. सद्या म्हजी प्रॅक्टीस चलता. आतां तो 12 तारखेर रिलीज जावपाचो आसा नोव्हेंबराचेर. म्हणटच कोणें तरी उखल्लो? हय कोणें तरी म्हाका वयर काडलो. म्हणजे हे रोडण्या तियात्रांतल्यान म्हाका जे भाशेन बेजीक मेळ्ळें, जे भाशेन म्हाका सगळें डायरेक्शन मेळ्ळें, म्हाका जे भाशेन नॉलेज मेळ्ळी ती म्हजी नॉलेज हांवें युटिलायज करून म्हज्यान दाखयलें. म्हज्यान कितें करूंक जाता तें दाखयलें. ते प्रमाणे म्हाका कोणें तरी उखल्लो. हांव प्रोफेशनल म्हणजे हांव सगळें जाणा. म्हणटच ह्याच तियात्रांतलीं आनीक 2 कलाकारां म्हजे बरोबर आसात. तर ग्रिजेल्डा बाय, तुका प्रोफेशनल कित्या वयल्यान?
प्रोफेशनल म्हळ्यार हांव पयलें तियात्रान नाचतालें आनीक पयलीं तियात्र नाचिल्लें तें आनी हो रोडणे तियात्र नाचिल्लें तें जायत डिफरंट्स आहा लायक तुगे डायरेक्शन्स थिंगा दुसरी जाताय आनी हिंगा दुसरी जाताय हिंग सारको ट्रेडिशनल तियात्र जाला आनी दुसरी तूं कमर्शियल तियात्रां लायक तुगे कॉस्ट्युम्स सारको आसनाय लायक आज सपोज तूं भायरसून येता लायक खूंय येता जाल्यार तुगे फॅन्सी कॉस्ट्यूम आसा जाय आनी ती घोरा पासून लायक एश कोन फॅन्सी कॉस्ट्यूम घालून रावताय आतां आमगे तियात्रा कितें जाला आमी जे कितें सीन आहली तितू आमी सारके त्या भाशेन कॉस्ट्युम्स केल्ले लायक घोरा जाल्यार घोरा तूं हांगा घालून रावपाचें आनी भायरसून येता जाल्यार भायर हांगा घालपाचें आनीक आमगे तियात्रां लायक प्रॉम्प्टींग ना हेर तियात्रां प्रॉम्प्टींग आसता आनीक लायक कांतां पासून प्रॉम्प्टींग ना आमकां आमी फर्स्ट टायम म्हणजे हांवें पयलीं केलां बट हेंचे सगळ्यां बऱ्याक आमी सगळीं कुंकळकार फर्स्ट टायम लायक आमी एश कोन्न पयलीं एक्टींग कोल्ल्या भाशेन लायक आमगेली ह्या भाशेन आमकां डायरेक्टरान डायरेक्शन्स दिलाय आनी हेर सगळें बरें जालां. तुका प्रोफेशनल कित्या वयल्यान म्हणटा ज्या भाशेन हांवें रोडणे तियात्र केला मुगे चड रोल नासलो बट धाकलोसो रोल आहलो बट हांव जायत शिकलें हांव जेदोन रिहर्स कोतालें हांव जायत शिकलें आनी मुखार इफ मुको ऑफर येता दुसरी तियात्र करपाक हांव जेदोन मुगे स्क्रिप्ट चोयतलें तेदोन चोयतोलें की तेज फायनान्शियल बॅकग्रावंड कितकोन आहा तेज एज्युकेशनल बॅकग्रावंड केसो आहा तेज एनवायरमेंट केसो आहा हें सगळें चोयन हांव मुगे डिसिजन घेतोलें आनी हांव मुगे अदर ग्रूप मेंबर्स जे आहाय तांकां हांव गायडन्स दिवपा म्हज्यान भरपूर हेल्प करपा म्हज्यान जातोली. म्हणटच जे कॅरेक्टरांचेर तूं दर एका कॅरेक्टराची स्टडी करून तूं मुखार वयतलें ह्याच पासत तूं प्रोफेशनल. खरेंच ह्यो जायत्यो गजाली आयज चडश्यो तियात्रांनी घडोनात. आयची ही कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां कारण रोडणे तियात्राच्या कलाकारांनी म्हाका जायतो सहकार आनी आदार दिलो आनीक ही कार्यावळ आमी मुखार व्हेली. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान आख्खे टिमीक आनी खेरीतपणी हांकां दोगांकूय देव बरें करूं म्हणटा आनीक ही माणकां मोतें कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.